नॅशनल गेम्स जर गोंयांत हाडटले जाल्यार नोव्हेंबर ते डिसेंबर मेरेनचो कालावधी जाय अशें खेळा मंत्री गोविंद गावडेन सांगलां। सप्टेंबर 6 ते 16 सप्टेंबर मेरेन नॅशनल गेम्साचें आयोजन करचें अशें इंडियन ऑलिंपिक एसोसिएशन कडल्यान पत्र आयिल्लें, पूण पावसाळ्याक लागून तयारी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान डिसेंबर मेरेन आमी नॅशनल गेम्स गोंयांत खेळोवपाक तयार ना अशें गोविंद गावडेन सांगलें। फुडल्यो नॅशनल गेम्स गोंया खातीर करपाचें आश्वासन गोविंद गावडेन दिलां। जबाबदारी दिल्ली ताचो पयलो प्रश्न हो तुमच्यातल्यान म्हाका आयिल्लो आशिल्लो की वॉट अबाउट द नॅशनल गेम्स। ह्या संदर्भात हांवें तुमकां वारंवार सांगत आयिल्लो आसा की नॅशनल गेम्स जर आमी गोंयांत होस्ट करतले जाल्यार आमकां डिसेंबर म्हयनो हो जायत आनी ह्या गोष्टीचेर सुद्दां हांव अजूनय ठाम आसा। लेट मी टॉक व्हेरी फ्रँक विथ यू ऑल पीपल, बट एक गोष्ट हांव गोंयकारांक हांव सांगपाक सोदतां की नॅशनल गेम्स जरी एखाद वेळ ह्या वर्सा सुद्दां जर स्कीप जाल्यो जाल्यार डेफिनेटली नेक्स्ट नॅशनल गेम्स ज्यो जातल्यो त्यो गोंया खातीर जातल्यो। हेच्या खातीर म्हजो प्रयत्न आसता, आमच्या आदरणीय गोंयच्या मुख्यमंत्र्याचो प्रयत्न आसा।